आतां थोडे टायम पयलू एकटो युनायटेड ऑपोजिशनाचो लिडर सो कॉल्ड लिडर जो म्हणटा आनी भायर कितें गोश्टी करता, भायर कसल्यो स्किमी घेता आनी हेज्या पयलू 2017 कसली स्कीम मेळिल्ली आसा ही म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयच्या लोकांक खबर आसा. आनी स्कीम मेळोन ताणें कसो स्किमीचो लाभ घेवन आपणाच्यो आनी आपणाच्या फॅमिलीच्यो जमनी कश्यो कन्वर्ट केल्ल्यो आसा हे प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसा. आनी आयज तोच म्हणटा की युनायटेड ऑपोजिशनाचो जे युनायटेड ऑपोजिशनान खंय आसले हितून कोण येता इगो कोणाचो हें जाल्लो आसा. आनी इतलो तेंप हांव आसलो आनी विशय मांडले, गोंयचे विशय मांडले, तेन्ना रावले तेन्ना म्हाका दिसता प्रेस कॉन्फरन्साक पासून रावले तेन्ना ताका दिश्टी पडना दिसता. तो इगो आजून पर्यंत देंवना. 2017 जो इगो चडलेलो पळय तो आयज 2025 जाली. 2025 पासून विजय सरदेसाय हो आमदाराचो आजून पर्यंत इगो देंवल्लो ना. आनी युनायटेड ऑपोजिशनाच्यो ह्यो गजाली ज्यो आसा तुमी पळयलां आसतलें सातत्यान आयज कशें तूं मेमे हें चालू आसा. आनी हे आमकां सांगता जेन्ना हांवें विधानसभेन प्रवेश केल्लो त्या पयल्याच दिसा हांवें स्टेटमेंट केल्लो की हांव एक इंडिपेंडंट ऑपोजिशन म्हणून जो आवाज गोंयकारांचो आवाज आसा, प्रत्येक नीज गोंयकाराचो आवाज आसा हो आवाज हो विधानसभेन मांडटलो म्हणून. आनी आतां तुमकां कळटा आसतलें सेल्फीश मोटीव जे घेवन आयज ही उतरां मारता आनी डायलॉग मारता. जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोंस पक्ष स्थापीत जालो आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगता आमचे कडेन फंड ना, आमचे कडेन पयशे नासले म्हणून आमी फुडें सरोना, आमचे कडेन त्या लेवलाचेर काम करपाक पावना. पण आयज कोण इनलिगलिटी करता, आपणाची जी मनमानी करता आनी आपणाची सादेता सत्तेन रावन जावं सत्तेच्या भायर रावन कशें सादेता हें प्रत्येक गोंयकाराक दिसून येयल्लें आसा आनी दिश्टी पडटा. आनी हेंच्यांनी तरी आमकां गुणगाणां ही आपणाची जी ज्ञानां आसा पळय ती आमकां सांगची न्हू, तुमी आनी कोणाक सांगा. आनी बीजेपी कडेन कशें मेळोन गेल्ले आनी कशें बीजेपी वांगडा घट जाले आनी कशी गोंयची सर्वनाश केले, कशें प्रमोद सावंताक सीएम केलो आनी कसो मनोहर पर्रीकाराक सीएम केलो हें सगळ्यांक खबर आसा. हें आमी सांगपाची गरज ना. आनी चुक्यो जाल्यो ह्यो जाल्यो ही फोटिंगपणां जी आसा ती फाटीं उलोवपाची. गिरीश 2 वर्सां लागली तुमकां की हे युनायटेड ऑपोजिशन वांगडा रावप ना म्हणून. पळय हांव तुमकां सांगूंक सोदता हेज्या पयलूय सांगलां युनायटेड ऑपोजिशन वांगडा हेज्या पयलू जे इश्यू बेज जे म्हणटाले एवरी टायम आमी रावल्ले इश्यू बेजाचेर आमी सदांच आवाज जो आसा गोंयचे हिता खातीर तो केलो. पण आजून पर्यंत जे युनायटेड ऑपोजिशन म्हणटा तेंच्यान आजून पर्यंत रेव्होल्युशनरी गोंस पक्षाचे जावं ते खंयचो कायदो घातलो आमी पोगो बील घातले, जावं ते गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील घातले, जावं ते स्लम्साच्या विशयाचेर आसूं आयज खंयच्याच पक्षाच्या लिडरान जावं आमदारांनी आमकां सपोर्ट केल्लो ना. आमी सातत्यान गोंयकारांच्या हिता खातीर झगडले, गोंयकारांच्या हिता खातीर आमी वावुरले, पण आजून पर्यंत सपोर्ट केल्लो ना. जावं तो म्हादयचो इश्यू आसूं, म्हाका म्हादयच्या इश्यूक भायर मारलो, भायर घातलो, तेन्ना कोण येवंक ना. कित्याक जेन्ना तुमी युनायटेड ऑपोजिशन म्हणटा तेन्ना कोण येवंक ना. असो हें जें आसा आयज उलोवन दाखयता, खूब कितें कोण कोण उलयत दाखयता. पण एक सांगपाक सोदता जे आपणाची आनी एक जो स्टेटमेंट विजय सरदेसायन केलो मशिनरी म्हणून, कोण कोणाचो मशिनरी जाल्लो आनी कोण कोणाचो आजून पर्यंत मशिनरी आसा आनी कश्यो फायली घेवन विश्वजीत राणे कडेन वचून आपणाची मशिनरी कशी चलयता हें सगळ्यांक खबर आसा. कोणाक सांगपाची गरज ना. आमी आमच्यो पर्सनल फायली कोणा कडेन घेवन वचोंक ना आनी त्यो फायली कश्यो हें करपाच्यो, स्किमी करपाच्यो सगळ्यो तुमकां खबर आसा, आमकां तें खबर ना. आमी सत्याच्या मार्गान चल्ले आनी आजून पर्यंत सत्याच्या मार्गान फुडें वयतले.